गणन पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोइसेक म्हणलें, आरोनाकडे आनी ताच्या पुताकडे उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिव आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोवं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलीतांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितालों. देवाचे उतार हे. सांत पावलान गलातकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. पूण नेमलेलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रिये थावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्राकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्राकाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बागार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आनी धांवन धांवी वचून मोरयेक, जुजेक आनी खावनेंत न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखलीं. बाळकाक पळयताच ताचे विशांत देवदूतान सांगले सकड तांकां समजलें. आनी गवळी सांगतले ते आयकली सकटा आजा पावली. पूण मोरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरन त्यो आठायतली. शेकी गवळे आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटी गेले. सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडले. बाळकाक 8वो दीस भरतस ताका सुनात करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी संभोवचे आदीस देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतार हे.